ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमची सर्व पिडा गूण करचो. आमचो दैवीक वैज आमचे संगी आसा, ताचेर आमचो भावार्थ खंचोवया. आमची पिडा ती कितली व्हड जावं, कितली गंभीर जावं, धाकटेरान कांयच करूंक जायना म्हणल्यार जावंक पुरो. पूण कितेंय असाध्य म्हणलें साध्य करचो देव आमचे थंय आसा. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, पण ताचे थंय आमचो भावार्थ गरजेचो. देखून ताचेर आमी विश्वास कंचोवया. जेजू आमचो बरवसो आनी ताचेर आमी दवरलो बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना. ह्या बरवशान बरोवन, भावार्थान आनी मोगान बरोवन आमच्या दैवीक वैजाक, आमच्या सुमयांक, आमच्या सडवणदाराक आमी आमचो मान बागोवया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवन आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आसावो आमच्या दैवीक वैजा मुखार. आनी आमचो दैवीक वैज आमची सर्व पिडा शिडा गूण करूंक सोदता. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना.
त्या देखून आमचो भावार्थ आमी ताचे थंय खंचोवन आमचेरच आमी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता आसतना आमची पिडा आमी गूण जावंक आमी मागता आसतना सर्व पिडेस्त भावा भयणींचो आमी आज वगडास काडया. जायतो लोक विविध पिडेन वळवळटा, जायतो लोक आस्पत्र्यांत आसा, जायतो लोक घरांनी आसा. सबार जाणांनी आमचे लागीं एकामेका लागीं मागोवंक विचारला. त्या सर्वांक आमी ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा दवरया. प्रत्येक जावन आमी मागया कॅन्सर मारेकार पिडेतावन वळवळोवन आसच्या आमच्या भावा भयणी पासत चिकित्सा घेवन तीं आसात, किमोथेरापी तीं घेवन आसात, तांकां बेगीनच देव आपडोवन दी, देव गूण करून दी. तांचे मुखांतर देवाची महिमा परगड जावं दी म्हूण आमी मागया. देव तांकां सोंसणीकाय दिवं दी, तांची पिडा सर्व सोंसूंक आनी तांच्या सोंसणीकाये वरवीं तीं भावार्थान बरवशान जैतेवंत जावं दी. तांच्या पिडेचेर तांणी जैत जोडन बरें गूण जावन भलायकेवंत जावन देवाक ताणें महिमा दिवचें जावं दी म्हूण आमी मागया. तर ह्या घडये आमी सर्व एक घडीभर मौन रावया. जे कोण पिडेस्त भाव आनी भयणी आमच्या मदें आसात, जे कोणें मागोवंक विचारला, तांकां सर्वांकी आमी सोम्या मुखार हाडया, सोम्यांच्या पांयां तळा दवरया. जेजू आमचो दैवीक वैज ह्या घडये तांकां भेट करूं दी. जशें तो ह्या घडये ह्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां ताणें भेट केला, तशेंच सर्व पिडेस्त भावा भयणींक तो ह्या घडये भेट करूं दी. तांच्या तकलेर तो हात दवरून तांकां आपडूं दी, तांकां बरें करूं दी म्हूण आमी मागया. तांच्या पिडेन तीं वळवळतना देवा थंय तांचो भावार्थ चडोवन दी. आमचो भावार्थ चडोवन दी म्हूण आमी मागया. आनी खंडीत जावन देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें मतीन दवरन सर्व लोकांक, सर्व पिडेस्तांक आमी जाणावो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जे कोणाक जेजू सरशीं हाडलें तांकां सर्वांक ताणें आपडलें आनी गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर ह्या घडये जे कोणाक आमी जेजू मुखार दवरतावो, जे कोण आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक खंयची पिडा ती जावं, तांकां आमी जेजू मुखार हाडल्या वेळार तांकां खंडीत जावन जेजू आपडटलो, तांकां गूण करतलो म्हणलो भावार्थ आमचो जावं दी. मागया आमी आपोड जेजू म्हज्या भावाक, आपोड जेजू म्हज्या भयणींक, आपोड जेजू जे कोण विविध रितीन पिडेंत वळवळून आसात, आपोड जेजू म्हज्या इश्टाक, आपोड जेजू म्हज्या इश्टिणींक, आपोड जेजू म्हज्या वळखीच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक. आपोड जेजू तूं गूण कर जेजू, तांचेर तूं बिरमोत पाव जेजू. तुज्या मोगान, तुज्या दयेन, तुज्या घायान, तुज्या रक्तान, तुज्या उतरान, तुज्या स्पर्शान तांकां सर्वांक हांगासर जमलेल्या आम्हा हर एकल्यांकी तूं गूण कर जेजू.
तूं जावन आसाय दैवीक वैज हें सत आमी जाणा आसाव सबार वर्सां जावन पिडेंत वळवळटल्या त्या स्त्रियेक तिणें तुका आपडल्या तक्षण ती रक्तस्रावांत वळवळटली ती गूण जाली सबार दाक्तेरांची तिणें भेट केल्ली सबार पयशे तिणें होगडायले तिच्या चिकित्से खातीर पूण जेन्ना ती भवार्थान तुजे सरशीं येवन तुजें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो म्हूण चिंतून भवार्थान ती आयली आनी फकत तिणें तुज्या आंग वस्तूर आपडलें आनी ती गूण जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तसलोच भवार्थ आमचो जावं दी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू म्हाका गूण करूंक शकता जेजू म्हाका संपूर्ण बरें करता म्हणलो भवार्थ जावन आमी भवार्थान मागया मोगळा जेजू तूं ह्या संवसारी येवन आम्हा सर्व मनशांचे पिडा अस्कतकाय तुजेर तुवें घेतली तुज्या कुर्सां आनी पाशां वरवीं कितें बरेंपण जोडयत म्हण तुवें आमकां दाखयलें आनी आमकां शिकयलें कश्टांच्या आनी विविध पिडेन वळवळून आसच्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या कश्टांत तांच्या दुखेंत तांच्या पिडेंत तुजी बुजवण तांकां दी तांकां सर्वांक बरी भलायकी फावो कर तांच्या बरेपणांत हांव तुजी महिमा परगट जावं तुजे सगळी बापा आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू नमान तुका जेजू नमान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेरमिया प्रवादी मुखांतर सर्वेश्वर देव आमकां अशें बसयता हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाये बरें करतलो उलयता तो सर्वेश्वर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन 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 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाये बरें करतलो म्हणटा सर्वेश्वर प्रेज द लॉर्ड ह्या बसवण्यांचेर आमी थीर भावार्थ दवरया हे भावार्थान ही बसवणी आमी पातयवया बेविश्वासी जावचे न्हय बगार सत्मान तशेंच तो सर्वेश्वर देव आमकां सांगता हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव तांकां वखद दितलो आनी सवस्काय हाडटलो हांव तांकां बरी करतलो आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मगच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या घडये आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर खंचोवया जेरमिया प्रवादीन मागलें बरी आमी हे भावार्थान मागया कितें मागलें जेरमिया प्रवादीन सर्वेश्वरा म्हाका बरो कर
आनी हांव बरो जातलो. आमेन. सर्वेश्वरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. ह्याच उतरांनी आमी मागया. सर्वांनी सांगता म्हणचे सर्वेश्वरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. सर्वेश्वरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. सर्वेश्वर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इसाया प्रवादी मुखांतर देवाचें उतर आमकां सांगता, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्याव. आमेन. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्याव. तर आमी सर्व आनी जें कोणा पासून आमी मागोन आसाव, देव तांकां येदोळूच आपडोवन आसा आनी तांकां गूण करून आसा. आनी ताच्या गाया वरवीं, जेजूच्या गाया वरवीं आमी सर्व गूण जाल्याव, बरीं जाल्याव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर त्याच देवाच्या उतरान आमकांय देवान गूण केला. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्याव म्हूण आमकांच आमी प्रमाणीत वा दृढ करूंक जाये. तर आमी सर्व आमी सांगता म्हणया, सोम्या तुज्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. सोम्या तुज्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. परत आमी सांगया, सोम्या तुज्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. 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 आनी तशेंच आमी मागचें जें कोणा पासून आमी मागोवन आसाव, तो वा तें वा ती येदोळूच बरीं जाल्यांत जेजूच्या गाया वरवीं. कित्याक सर्व आमचे अपराध, सर्व आमचे चुकी, सर्व आमची पातकां जेजून आपल्या खांद्यार घेवन खुर्साचें मरण मरोवन ताणें आम्हा सर्वांक ताच्या रक्तान गूण केल्यात, नितळ केल्यात. ताणें कस सोंसल्यात, ताणें शिक्षा आमचे खातीर ताणें स्विकार केला आनी ताच्या गाया वरवीं आमी सर्व गूण जाल्याव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां बरें केलां, देवान आमकां गूण केला, देवान आमकां सडका दिला, सडवण दिला. तर संतोश पावया, दिनवासया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती गावया. हें गीत आमी गावन सर्वांनी उबें रावचें. हें गीत भक्तीपणान, संतोशान, दिनवाशी काळजान, भावार्थान आनी बरवशान बरोवन हें गीत गावन आमी देवाक अर्गां दिवया, स्तुती गावया.
ह्या घडये जेजू आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करता, आपलो आशिर्वाद तो आमकां दिता. हे आशिर्वाद घेवंक आमी आयते जावया. हे आशिर्वाद पडो सर्व आमच्या पिडेस्त भावा भयणींचेर. हे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांच्या सर्व संद्यांचेर. हे आशिर्वाद जावं सर्व आमच्या सैर्या दैर्यांक इश्टनेक आनी जे कोणें आमच्या लागीं सर्व मागोवंक विचारला तांच्या सर्वांचेर. जे कोण आमच्या गरजांक पावोन आसात, जे कोण आमच्या कुमकेक येतात, जे कोण आमकां संगात दितात, जे कोण कश्टांत आसात, समस्यांत आसात, त्या सर्वांचेर हे आशिर्वाद पडो. हे आशिर्वाद स्विकार करूं आमी आयते जावया. दिंबेर मोडया. आमेन. हे देवा, विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजमचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटिली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या मिनतीन कितें हांव त्रेगोवन मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर. ह्या घडयेसर आमच्या त्या सभां खातीर आमी मागया. एकलो भक्तीक मागोवंक विचारला स्पँडलिसीस जावन गूण जावंक आनी तशेंच आनी एकलो भक्तिकान मागोवंक विचारला दोळे गूण जावंक. ही त्या सभा आमी पाद्रे पियोच्या पांया तळा दवरता आसतना आमची सर्व हेर त्या सभा ताचे मुखार दवरया. जेजू लागीं विनंती करूं दी आनी जेजू आपल्या बापा लागीं विनंती कर आमकां मागोवन धाडून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपणे बापा कडेन तुजे नवी मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखयनासतना रावचें तुका साध्य
आमचेर निर्भागी पत्यांचेर तुजी काकूळट दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजां मरिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाबय. नमान प्रणये काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आनी प्रदेशी येवेची बळका ह्या दुखाच्या कणासता अस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोभी आमकारे मरिये. सांजोजे जेजूच्या पसक्या बापा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो आमा पसो बिनाती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो आवय बापायक खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो कष्टा अनवरान तेरासण सांबाळलेल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो फ्रांसीस आसीच्या पाटलावदरा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो सोम्यांच्या पाशवांच्या गयाने नेटयल्ल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो येवकरिस्तथंय भक्तीन भरलेल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळट दाखयल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो विधेयपणांच्या आदर्श आमा पसो बिनाती कर. सांपियो मागण्यांत थिरासण सांबाळलेल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो आत्म्यांच्या बचावे खातीर वावरल्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पसो बिनाती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पसो बिनाती कर. सांपियो आमा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरसणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ह्या मिसा वखते सवा हे बरी आसात. सांपियोच्या मनांक वैयक्तीक गरजां पासो तुमी सिता क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस, लविना डी पावला आपल्या 50व्या जल्मा दिसा संदर्भी अर्घ आमी जावं दिता. डी पावला आनी ताचें कुटुंब, तशेंच देवादीन जाल्ल्या आल्फोन्स वेगस पासो तुमी सिता वेरोनिका वेगस,
बरें काम फौजांच्या खातीर मागून मिसिता झिटा आनी फेलिसिटा तशेंच बरें काम मेळोवंक मिसिता एनरिका डिसोजा बरें काम मेळोवंक मिसिता एरन जेन डिसोजा तशेंच देवादेन सल्ल्या लिली पेरेरा पसोत आनी कुटुंबाच्या आल्मा पसोत मिसिता मर्विन हिल्डा कर्नेलियो भाग्यवन कुटुंबाक अर्गामी सौंदिता गिल्बर्ट डिसोजा सांपियोच्या मनाक अर्गामी सौंदिता मेळल्या सर्व उपकारांक आल्बन रॉड्रिगस कुटुंबाच्या आल्मा पसोत मिसिता रॉनी वाज देवादीन जाल्ल्या ह्युबर्ट नोरोना पसोत आज तसो जल्मदिसाच्या उगडासान मिसिता अनिता नोरोना देवादीन जाल्ल्या जोसिम मस्किता पसोत मिसिता जसिंता मिस्किता तशेंच वैयक्तीक गरजां पसोत सांपियोच्या मनांक मिसिता मनोज डिसोजा अर्गामी संदिता सांपियोच्या मनांक किशोर डायना रेबेल्लो अर्गामी संदिता दैवीक काकुळच्या मनांक कॅरल पिंटो पाद्री पियोच्या मनांक अर्गामी संदिता ज्योती रोसारियो देवादीन जाल्ल्या रॉबर्ट रॉड्रिगस पसोत मिसिता आर रॉड्रिगस आनी कुटाम वैयक्तीक गरजां पसोत मिसिता लिना डिसोजा आनी कुटाम अर्गामी संदिता जसिंता पेरावो तशेंच देवादीन जाल्ले अँथनी डिसोजा पसोत मिसिता कुटुंबाचे सर्व संदेह आनी आयच्या दिसा आमकां ब्रेड आनी उंडो आनी तशेंच फुलां दान जावन दिल्यांत लविना डी पावला तांकां आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच देवाचे मिसनार आशिर्वादां तांचेर तिचेर आनी तिच्या कुटुंबांचेर आमी मागता ह्या सर्व तेसां पसोत आमी मागता आसतना आमच्या कसकी तेसां खातीर मागोवंक ह्या मिसा वेळी आमी उगडास दवरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जशें अब्राहम देवाच्या बसवणेचेर भावार्थ दवरता तसलो भावार्थ आमचो जावंक जाय कित्याक आमचो देव विश्वासी देव ताची बसवणी तो संपूर्ण करता. ह्या भावार्थान आनी बरवशान बरोवन हे क्रिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमी प्रत्येक जावन मागया कृपा आमी बरें फळ दिवचे बरें रूख बरें व्यक्ती आमी जावंक. आमी चुकोवन पडलेल्या खातीर देव बापाचें बोगसणें मागोवन खलत्या काळजान दैवीक काकुळतीचेर भावार्थ खंचोवन आमी सर्व संगता म्हणया. हांव पत्की सर्पदेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदार देव आमची काकुळीत कर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो.
देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तुमचो तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता सुमी आमच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका वडयेक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दमस्काचो एलियाजर म्हजो दैजी जातलो. आनी अब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातली. अब्राम सर्वेस्पराक सतमानलो हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखोन आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नागारांतलो तुका भायर हाडुल्लो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्रामान ह्यो मनजाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरलीं, पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात. गीत घेवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां धांवडायले. दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, सदा काळ
रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो फटकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सत्राय घेया ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वखदां तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो खुंटूंक मेळनात वा सरण्यार अंजुरां काडूंक मेळनात तेच बरी हर एक बरो रोग बरें फळ दिता आनी पाड रोग पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरें ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरें ना बरें फळ दिना तो हर एक रोग कातरन उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाचे वतर हे क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्तेंत आमी 3 संगती जाणां जावंक जाय पयल्या सुवातेर जेजू आमकां सत्राय दिता कसली सत्राय फटकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सत्राय घेया आमी आमचे मदें जायते जण फटोवन पडल्यात कोणगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा म्हूण सांगून कोणी इल्ली बरी शिकवण दिता म्हूण सांगून कोणी एक ताचेंच म्हणलें एक मागण्या जमत सुरू कर मागणें सुरू करता म्हूण सांगून आनी बरें संगीत बरें गायन सर्व बरें आसा म्हूण सांगून थंयसर वचून भावार्थ सांडलेले जायते आमचे मदें आसात पवित्र सभा सांडून आमच्या कथोलीक पवित्र शिकवण वा त्या पवित्र सभा आमकां कितें सांगता आमच्या पवित्र सभेतावन पयस गेल्लीं जायतीं आसात जायते जण फटोवन पडल्यात तशेंच जायते फावटी पळयता जायतो लोक प्रेयर ग्रूप म्हूण सांगून थंयसर प्रेयर ग्रुपांत वॉट्सॅप ग्रूप क्रिएट करन उपरांत त्या ग्रुपांत एक जावन मागीर जायते जाणांक लुकसाण जाल्लें आमी पळयता त्या देखून आमी जाय तितलें सत्राय घेवंक जाय ह्या दिसांनी मागण्यांच्या नांवान देवाच्या नांवान गूण जावच्या नांवान ह्या जायत्या आत्मीक नांवान तावन आमकां फटोवचें आमी पळयता त्या देखून आमी सत्राय घेवंक जाय दुसऱ्या सुवातेर जेजू आमकां सांगता बरें रूख बरें फळ दिता पाड रूख पाड फळ दिता त्या देखून आमी आमकांच विचारया आमी कसले व्यक्ती जावन आसावो कसलो क्रिस्तांव हांव जावन आसा हांवें विचारूंक जाय एक याजक जावन हांव कसलो याजक जावन आसा कसलो धार्मीक हांव जावन आसा आमी जाय की बरे व्यक्ती जावन आसावंगे आमचें बरेंपण आमी बरें म्हणून आमी कशें दाखोवया कशें कळीत जाता आमच्या बऱ्या जिणये द्वारे जर तर हांव बरें उलयतां बरें सांगता पूण म्हजें साल सामकण वा म्हजीं उतरां बरीं नात तर कितें जाता बरो म्हूण सांगयत गे
वा हांव मागण्यांक येता हांव मागण्यांक रेतिरेक येता सर्व हांव हांगासर बरें करता पण म्हज्या कुटुंबांत हांव म्हजी कुटुंबां जिणी बरी करन जियेना तर कुटुंबांत सदांच लढाई झगडें तर हांव बरो म्हणून सांगूंक शकता गे त्या देखून आमी जें कितें करता जें कितें उचारता जें कितें आमी परगडता तें सर्व आमच्या जिणयेक आमी जियोवच्या जिणयेक ताळ पडोवंक जाय त्या देखून आमी सर्व बरें जावंक जाय बरेपणान भरलेले बरें बरो रूख बरें फळ दिता बरो रूख बरें फळ दिता आमी बरें जायचे तर कितें करूंक जाय आमी सर्वांनी चड आनी चड जेजू थंय एकवटीत रावूंक जाय त्या देखून आयच्या उद्गारांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां जावन आसा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो आनी म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो त्या देखून आमी जेजूक चड आनी चड लागीं करूंक जाय जेजू थंय आमी चड आनी चड एकवटीत जावंक जाय ताच्या उतरा प्रकार आमी जियोवंक जाय आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता अब्राहम देवाचें उतर मानवालो देवान केल्ली ती बसवणी पयले सुवातेर ताका तो कितें म्हूण ताका समजोंक ना पूण देवान जें केन्ना ताका बसयलें आनी त्या बसवणेचेर तो थीर पातयेता आनी ती बसवणी ताचे थंय संपूर्ण जाता देवाच्या उतरा प्रकार तो जियेता देवाच्या उतराक तो विधेय जाता विधेयपणाचें जिवीत आमचें जावंक जाय तशेंच दुसऱ्या सुवातेर आमी जेजूच्या मोगांत आमी रावूंक जाय जेजूचो मोग आमी साकोवंक जाय जेजूच्या जशें जेजून आमचो मोग केलो तशें आमी हेरांचोय मोग करूंक जाय तिसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवातेंत आमकां मेळचो संदेश जावन आसा परत जेजून आमकां दिवची चत्राय जावन आसा कसली चत्राय बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात बरो रूख बरें फळ दिना तर तो रूख कातरन उज्यांत लासतात त्या देखून आमकांच आमी विचारूंक जाय हांव बरें फळ दिवन आसां गे हांव फळादीकपणाची जिणी हांव जियोवन आसां गे त्या पासून ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक जावन आमी मागया ताच्या कृपेंत आमी सदांच रावूंक ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक ताणें आमचो मोग केल्या वरी एकामेकाचो आमी मोग करूंक आनी आमचें जिवीत हेरांक एक मार्गदर्शन जावंक आनी बरें फळ आमी जडोवंक आमेन म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मेळ्ळें आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणण्यांचो यज्ञ मानून घे
ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेधरा आनी सस्तांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या भावार्थां ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां. थीर परवशां ताचें महिमेवंत येण्याक त्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत. आपले चुकुचेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वोंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या चिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या येण्या
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेश्वर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेसांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस तांची दया कर म्हण आमी मागताव ओमकार मरिये देवाचे मये संगाती भाग्यवन जोजे भाग्यवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना आमेन. आमच्या जिणेंत आमी सदांच देवाची खुशी करूंक ताच्या बसवणे प्रकार आमी पत्योंक आनी भवार्थान जियोंक जाय अशी कृपा मागून जेजून शिकयलेलें तें मागणें आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजे संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरस वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतींस पदकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय राजवत्ती पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुतां म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक सम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया पीस बी विथ यू देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळून तुझ्या
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मौलिक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाचें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या संदेन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. हुंड्याचेर आशिर्वाद. सुम्याचे नावे आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सुम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी आमची बोक तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगळा बापा, आमचेर तुवें सापाद्रे पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर्व कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे दावन उपजतात आनी मनशांक दोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी, घटाय आनी पोषण मेळोव. हे स्विकार केले आमच्या जिवनांतली सर्व पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर बरवो बावर्तान सापाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Amen.
पर मोरी आशीर्वाद दिवं पाद्री पियो बाप्पा आम्हा पासत विनंती कर भगवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.